गोयात सध्या मेगा प्रकल्पाक लोकांचो नेटान विरोध चल्ला। आता साळगावा लेगीत मेगा प्रोजेक्ट आयिल्ल्यान थळाव्यांनी खर विरोध केला। बेरो आल्टो परिसरात प्रस्तावित 24 फ्लॅट आणि स्विमिंग पूल आशिल्ले मेगा प्रकल्प आयिल्ल्यान थळाव्यांच्यो तकल्यो तापपाक लागला। हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो ना जाल्यार खर धरणे आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। पळयात आम्ही पयलो आमकां खबर नासली, आमकां मागीर कळ्ळें उपरांत आमी आरटीआय घातली पंचायतीन। तेन्ना पंचायतीन आरटीआय घेवन आमी ग्रामसभेक काडलो पॉयंट। ग्रामसभेक पॉयंट काडल्या उपरांत आमकां कळ्ळें ह्यो 24 फ्लॅट्स विथ द स्विमींग पूल हो प्रोजेक्ट येता, व्हडलो प्रोजेक्ट येता आमचो। तेन्ना आमी आमच्या वॉर्ड मेंबराक आमी क्वेश्चन केलो, बाबा हो प्रोजेक्ट तो तुका खबर आहा काय कितें काय म्हणून। तेणी थिंचोर ते आमच्या वॉर्ड मेंबरान थिंगा बोबाव केलो आनी झगडी चालू केली। म्हणल्यार तेणी आमकां तेजें क्लियर कांयच करूंक ना दिसलें। म्हणल्यार ते प्रोजेक्ट कसो येता कितें तेणी कांय क्लियर ती तिचो बोबाव जालो। ते जाल्या उपरांत आमी मागीर परतून आरटीआय म्हाका एकदा लेटर केली पंचायतीक। तेन्ना पंचायतीन आमकां मागीर सॅटिस्फॅक्शन दवरलें विथ द टीसीपी हेल्थ आनी आमकां दोगांक घातली, कोण आमी कंप्लेनर आहा दोगांक घातली, सॅटिस्फॅक्शन केलें। सॅटिस्फॅक्शन केल्या उपरांत ते सॅटिस्फॅक्शनाक 30 तारखेर सॅटिस्फॅक्शन जालें तें 30 तारखे एप्रिलाचेर। तेन्ना सॅटिस्फॅक्शनाक टीसीपी येवंक ना, हेल्थ येवंक ना, ओन्ली द पंचायत आसली विथ द वॉर्ड मेंबर। तेन्ना आमी ते पळोवपाक गेले सर आमचे सेक्रेटरी बी म्हणली आमी करिना, आम्हाला टीसीपी ना, तरी आमी ताका फोर्स केलो ते करूंक लायलें सॅटिस्फॅक्शन केल्या उपरांत तो भितर आमी गेल्या उपरांत ताका सायड बॅक कांय दिसना आसली, सायड बॅक ना ताका। दुसरे रस्त्याचे गेले, रस्तो मापूंक गेले तेन्ना रस्तो आमकां मेळ्ळो 4.5 मिटर इतलो रस्तो मेळ्ळो। तो त्या रस्त्याक मागीर आमी आमचे तिणी मागीर आमी ते तिच्या मिनिट्स कॉपी आमी घेतली मागून, आनी ते घेतल्या उपरांत मागीर पंचायतीन आमी येयले। पंचायतीन आमी विचारले, दुसरे मिटींग आमी विचारले पंचायतीक, लायक द आमने आरटीआय घातली आमी आनी विचारलें लायक द तुमचे पंचायतीचे मिटींगेक तो फायल पास जाली, एजंडान घालिल्ली जाल्या पास करपाक। ते एजंडान ती फायल नासली घालूंक, ती पास एजंडान येवंकूच नासली एजंडान। ती मिनिट्स कॉपी आमच्या लागीं हा तेंची घेतलेली आमी, तिथे कांय येवंक ना। म्हणल्यार ही सगळे बुलडोज करून ही आतां ते प्रोजेक्ट थिंगा हाडटा। म्हणल्यार प्रोजेक्ट एक्चुअली इलिगल प्रोजेक्ट, आमकां दिसता हो प्रोजेक्ट इलिगल प्रोजेक्ट। How much does a single person fight on? And they are threatened. There's preventive detention and people bring police protection. Now mobile tower has been put up here without the NOC from the owner of the land, under police protection. People protesting could not do anything, even though this is not justified, because just 50 meters behind there's another mobile tower existing for the last 10-15 years. So what I say, let the people wake up, because this government and this system is not going to listen to the people. They will sell our land, they will sell Saligaon, and they will sell our futures. So we have to stand together, and today so many have come. I'm thankful to them, and this is a sign that we oppose such illegal approvals and such illegal projects. यांच्यानी सगळ्यांक त्या 5 मेंबराक वोट घालून निवडून दिल्ले, आणि सांगपाचें म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट फकत 5 मेंबराकूच जावो आनी कोणाक नाका। सगळ्या लोकांनी ऑब्जेक्शन केलें, घातलें। आतां पंचायतीन प्लॅन ना, कंप्लेनां ना दिल्ली, डॉक्युमेंट्स ना, आनी सांगपाचें म्हणल्यार 5 मेंबराक जाय देखून तांच्यांनी ह्यो पंचायतीन हो प्लॅन पास केला आनी लोकांक गमय नासतना हो थिंगा प्लॅन घातला। जेन्ना पळय लोकांक कळलें तेन्ना आमी मिटींग घेतली आनी कंप्लेनां केली। आमी पयलें कंप्लेनाचेर सायट इन्स्पेक्शन मागलें। सायट इन्स्पेक्शनाचेर आमी पयलो पॉयंट म्हणटा पळय तो रस्तो मेजलो। ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर हो मेगा प्रोजेक्टाक मिनिमम म्हणटा तो 6 मिटर्स रस्तो जावो, जाल्यार थिंगा 4.5 मिटरूच आहा। ह्या पॉइंटाचेर आमी सगळ्यांक कंप्लेनां घातली, अजून पासून एकली ऑथॉरिटी एक्शन घेयना। 3-4 वाड्यांक इट इज अ डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया, अँड दीस मेगा प्रोजेक्ट कॅनॉट कम इन दीस एरिया। कित्याक लागून सांगता, उदकाचो प्रॉब्लम, लायटीचो प्रॉब्लम, गार्बेज प्रॉब्लम, आनी पावस येयलो म्हणटा स्वेजूय सोडटा तोय प्रॉब्लम। ह्या प्रॉब्लम कोण सॉल्व करतलो? लोकांनी कितें करपाचें? आतां हो न्हू पावस कोठे घेवचो ना एलिनोक लागून, ते इफेक्ट जालें। अजून पासून सरकारान आमच्या उदक सांबाळपाक कांय प्रयत्न घेवंक ना, जाल्यार आमचें पिवपाचें उदक हे बिल्डरांक दितोच आहात। आतां फाल्यां उदक काबार जालें म्हणून हुंयचें उदक हाडटले, लोकांनी कितें करपाचें? When authorities are not taking action, now what the people have to do? घरा फुडल्यानूच आसा, यू कॅन से 50 मिटर्स डिस्टन्साचेर हो प्रोजेक्ट वयर सगळ्यांनी सांगलां ते तुमी आयकलां। म्हजो एकूच मुद्दो आहा, टीसीपीन तांकां सेटबॅकाचो इश्यू सॉर्ट करून दिवंक ना।
तूं पळोवंक वची जाल्यार थिंगासर तांचो पळय तो स्विमींग पूल येयला ताची कुशीक तांच्यांनी पारीत घातल्या ती पारेतींतल्यान उबो रावशी जाल्यार हॉप स्कीप एंड जम्प शेजाऱ्यांगेर भितर सरोंक जाता शेजाऱ्यांच्या घराचेर वयर चडोंक जाता इतले डिस्टन्सान तांच्यांनी प्रोजेक्ट उबो केला हांव एक म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता हांव म्हज्याच प्रॉपर्टीन एक धाकटुलेशें शॉप बांदूंक सोदतालो म्हाका TCP येवन म्हणूंक लागलो तुवें 3 मिटर सेटबॅक सोडपाकूच जाय जाल्यार म्हाका आतां TCP विचारपाक जाय हो प्रोजेक्ट येता तो 1.5 मिटर न्ही 1 मिटर पर्यंत थिंगासर सेटबॅक ना जाल्यार हो प्रोजेक्ट पास जालो कसो लोकांक इतले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा वी आर शॉर्टेज ऑफ वॉटर हियर अँड द गार्बेज अँड एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीस प्रोजेक्ट सो आमी मागता आमच्या अथॉरिटीजा कडेन तुमी आमचे सारखे डेफ इयर्स दिल्ले आसा कांयच आमचेर एक्शन घेयना जेन्ना भायलो लोक येतात तांचे तुमी सारखे सगळे आयकून घेता आनी आमचे लोकल्सांचे वी आर वोटर्स ऑफ दीस सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे कांय एकटे कोणे खंयच्याच डिपार्टमेंटान आमचे आयकून घेतलेले ना सो आमी अपील करता आनी लोकां कडेन मागताय फ्रॉम फूल गोवा टू सपोर्ट अस ऑन दीस प्रोजेक्ट अँड टू स्टॉप दीस वर्क अँड रिवोक द लायसन ऑफ दीस प्रोजेक्ट आज 20 जून जाली अजून काय पावस येवंक ना सरकार आणि सरकारांतले मंत्री लोकांक सांगतात की भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना हो एक स्लोगन जाला एक थीम जाल्या पूण लोक भिवन काबार जाल्यात ज्या दिसा तुम्ही घरांत बसता तेन्ना तुमकां लायट गेली हें कळपाक तुजे जर घरांत वायफाय आसा आनी जर इंटरनेट कनेक्शन गेलें जाल्यार तुका कळटा लायट गेली म्हणून तूं जर नोट डावन करशीत दिसाक 5 फावटी तरी सालिगांव सगळ्या वाड्यांवयली लायट वता एक वर अर्दे वर लायट गेल्ली आसता आनी कोणाक काय पडलेलें ना तूं पंचायतीन वच ना डिपार्टमेंटान वच कोणाक काय खबर नासता सो अशा परिस्थितीन आयज जे आता हे सगळ्यांनी मांडलां की हे प्रोजेक्ट येता 24 फ्लॅटांची बिल्डींग येता 10 विला येता तर हांकां उदक आनी लायट खंयसून दितले हो गार्बेज प्लांट जो वयर केल्लो ज्या जाग्यार पिकनीक व्हरपाक भुरग्यांक मेळटले म्हणलेली आयज ते हाराडचे लोक थंय काबार जाले तांकां जेवंक मेळना तेवटेन वाड्ड्याच्या साळपेच्या लोकांक जेवंक मेळना इतलो त्रास जाता त्या घाणीन कोण तेन्ना भोंवन आयले मजा मारली प्रोजेक्ट केलो तो ते सुशेगाद आसा भोगतात गांवचो लोक आनी ही गार्बेज व्हरपाची आतां कोण करतलो आमची गार्बेज कितले फावट सकाळी 8 गाडी येतली म्हणटा दनपारची 3 जायसर गार्बेज व्हरना एक दीस गार्बेज व्हरनात फुल दीस गार्बेज व्हरनात इतले 24 फ्लॅटाची एक्स्ट्रा गार्बेज खंय वतली सेटबॅक ना म्हणटा दिस इज व्हेरी व्हेरी रॉंग इलिगल 4.5 मीटर रस्तो पयर जानेवारीच्या ह्या वर्सा जानेवारीन आसगांवां एक गव्हर्मेंटान मिरसे कोर्टान हें दिलां डिसिजन दिलां की वेर देर इज नो 6 मिटर्स रोड हो तुजो प्रोजेक्ट इलिगल म्हणून दॅट हॅज टू बी फॉलोड हियर जर पंचायत हांगा कोणाक दिता जाल्यार इट शूड बी विड्रॉन आतां तुमी जर पळयल्यात जाल्यार चिंबेल मिराबाग सावर्ड्या कारापूर सारवणा हे सगळे प्रोजेक्टाचे प्रॉब्लेम खंयसून सुरू जाला हो रूट कॉज हांगा आसा पंचायती इज द रूट कॉज सो ह्या पंचायतीकूच पयलीं तुम्ही विचारूंक जाय की बाबा हे तुम्ही फाटीं घेना जाल्यार पंचायतीच्या तुमच्या मेंबराक कितें तें तुम्ही विचारून काबार करूंक जाय हे प्रत्येक गांवांत सुरू जावपाक जाय हे चड जालां इनफ इज इनफ मेजर प्रोजेक्ट नाका म्हणजे मेजर प्रोजेक्ट ती फायल आमकां आयली न्हू पण आमी तें परमिशन दिलां आमकां ती रेडी जावन येता खंयसून TCP ना आमी रेडी करिना आमी टॅक्निकल न्हू खंयसून येता फायल आमी कितें केलां हाका TCP लेटर केलें येवन सायड इन्स्पेक्शन करून इन्स्पेक्शन करया म्हणून ताजेर गम केलें सायड बॅग आहा ना कितें काय रोड कितें आहा सगळें गम केलें त्या फुडल्या पिरियडान आमी फुडलें डिसिजन घेतलें ते पयलीं आमकां हेचें पळोवंक जाय TCPचें तें टॅक्निकल ना आमी टॅक्निकल न्हू खंयसून फायल रेडी जावन येता त्या खातीर फायल रेडी आहा म्हणून आमी ताका दिलां पूण आमी ताका लेटर केलें ते सायड इन्स्पेक्शनाक घेतलें आनी तेन्ना मागीर तेंचो कितें रिप्लाय येता तो आमी रिटर्न घेतलें आनी फुडलें डिसिजन घेतलें